फोंड्या प्रभुनगरात फाटले कांय दीस उदका पुरवण जायना म्हूण थळावे विटल्यात. मंगळारा मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकार थळाव्यांक घेवन पीडब्ल्यूडीच्या दारार. ताचे वांगडा कांय थळावे लोकूय आशिल्ले. दोतोर केतना परस त्या लोकांक सारखे पळयात. उदका पुरवणीची समस्या बेगोबेग सोडोवची म्हूण तो उलयल्लो. Example that you cannot take people of Ponda and people of Goa for granted. People need water. People need water to drink. People need water for hygiene. People need water to bath. People need water to even wash clothes. लोक म्हणटा उदकान आणि होळीन राजकारण हाडप ना. आमी राजकारण हाडना, आमी मनीसपण हाडटा. हे जाले केतनाचे वर्जून. बुधवारा भाजपाचो विश्वनाथ दळवी लोकांक घेवन परत पीडब्ल्यूडीच्या दारार. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार प्रश्न तोच, समस्या त्योच, फाटल्यान आशिल्ले लोकूय तेच, फकत फुडारी बदल्लो. प्रश्न सुटल्यार श्रेय कोणाक गाय म्हणून विचारल्यार तो म्हणटा मुख्यमंत्र्याक. इफेक्टेड आहा उदकाक लागून प्रभुनगर सो हेच लोक पयर एक केतन भाटेकर वांगडा हांगासर आयिल्ले. मागीर तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट दिली. मागीर ते सीएमा मेळपाक गेले. सो ते करता आसतना आयज तुज्या वांगडा हे लोक परत हांगासर आयले. कितें म्हणल्यार राजकारण हे काय कितें दिसता हितून? तेंचे समज जर प्रॉब्लेम सॉल्व जालो जाल्यार श्रेय कोणाक दिवपाचें? तुका दिवपाचें काय दोतोराक दिवपाचें? मजगती प्रश्न तोच आनी त्याच लोकांक घेवन भाटीकार मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो. हे सगळें पळयल्यार उदकाचें राजकारण जाता काय म्हूण प्रश्न. मजगती फोंड्याचो आमदार एक मात, 2 प्रॉक्सी आमदार म्हूण काँग्रेसीची टिका. फोंडेच्या वाठारांत, फोंडेच्या मतदारसंघात आमचो आमदार आसा जो मंत्री जावन आसा आनी तेज्याच बरोबर 2 प्रॉक्सी आमदार आसा. एक प्रॉक्सी आमदार आसा हो बीजेपीचो जावन आसा आनी दुसरो जो प्रॉक्सी आमदार आसा हो एमजी पार्टीचो जावन आसा. की हे राजकारण काय कितें म्हणून, पण तेंचे म्हणटा विशय फक्त उदक तांकां येवपाक इतलेच मर्यादीत आसा म्हणून. पण पळोवपाक दिसता की सेम लोक एकदां भाटीकारा वांगडा येता आनी तेच लोक परत विश्वनाथ दळवी वांगडा येता. हितूंतल्यान म्हाका दिसता कितें राजकारण आसा आनी कितें लोकांक उदक येता काय ना हें पळोवपाची गरज आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.